आम्ही साखळे मतदारसंघ आसात. साखळे मतदारसंघ हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचो मतदारसंघ आनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधान कोण कॅन्डिडेट आसतलो हाची उत्सुकता सबंद गोंयांत आशिल्ली. काँग्रेसीन आतां तिकेट दिल्या धर्मेश बाब सगलानी हांकां आनी आमी तांचे बरोबर आसात. धर्मेश बाब, तुमकां परबी दिता इतल्या खातीर की येदो व्हडलो हेवी वेट कॅन्डिडेट तुमच्या अगेन्स्ट आसा, तर तुमकां ह्या वेळार जिखपाची कितली आस्त आसा? गेले 10 वर्सां जाली निस्वार्थ हांवें जनतेची सेवा केला. तेजी पावती म्हाका हे खेप मेळटली हेच आशेन हांव इलेक्शनार रावला. समाज कार्य करपाक रावला, समाजकारण करपाक रावला, राजकारण करपाक रावना हे लोकांक सांगूंक सोदता. आनी लोकांक खबर आसा की हे खेप बदली काळाची गरज आसा. काँग्रेस सरकार जाय जे मायनिंग चालू करूं शकतले आनी लोकांक रोजगाराची संदी उपलब्ध करूंक सोदतले. धर्मेश सगलानी ह्या बद्दल न्ही तशी म्हाका उत्सुकता आसा तशी गोंयकारांक उत्सुकता. हो मनीस कोण? सदांच एक 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 भायलो अशें सदां म्हणपाचें एक गोंयांत संवय आहा पळय की अरे धर्मेश सगलानी हें नांव गोंयचें दिसना. म्हाका तुजे बद्दल मातशी म्हायती दिवशी. आमची गोवा दमन दीव पोर्चुगीज कॉलनी आसली. वी मायग्रेटेड ड्युरींग 40s 45s. चोगले कॉलेज कॅन्टीन आमी चलयताले आमचे पुर्वज. सावड्डे सगलानी फॅमिली आसा थंय आमी पयलीं स्टार्टींग थंय स्थायीक जाल्ले. सावड्डे कोणाकूय विचारले जमनाथ सगलानी एन फॅमिली, रसिकबाई सगलानी एन फॅमिली, मथुरदास एन सगलानी एन फॅमिली, रसिकबाई सगलानी एन फॅमिली. आमी सगळे दामोदरचे मंगलजी कामां आसताले मायनिंगेन. आमी जाणात पुर्तुगेज वेळार दीव दमण हो गोंयचो भाग आशिल्लो. खुबशे लोक गोंयांत आयले. गोंयच्या अर्थवेवस्थेक ह्या लोकांनी खूब हातभार लायिल्लो आसा. मायनिंगान कितले व्हडले शांतीलाल मडगांवां बी आमी खूब नांवांय आयकल्या. तुमकां राजकारणान रस कसो निर्माण जालो? कारण तुमची कम्युनिटी ही खुबशी फक्त बिझनेस करपी कम्युनिटी. राजकारणाक असो इंट्रस्ट ना, समाजकारणाक इंट्रस्ट आसा. तेजेच खातीर हांव खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळचो लोकांची सेवा करपाक हेच हेतून हांव राजकारणान देवला. साखळी म्हाजे स्कूल, कॉलेज, हायर सेकंडरी तेन्ना पासून हांव स्टुडंट्स युनियन लिडर आसलो. हायर सेकंडरीन सांतादुर्गा जनरल सेक्रेटरी आसलो. फर्स्ट इयर कॉलेजीक साखळी कॉलेजीक हांव GS आसलो. गोवा युनिवर्सिटी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचो मेंबर आसलो. NSUचो लिडर आसलो. सो 94-95 हांव पॉलिटिक्सान आसा. मात आमी खंय व्हडले प्लॅटफॉर्मार पावूंक ना. पोटा खातीर हांव बीच लायनीन पावलो, कोस्टल बेल्टार पावलो. शेक ओशन प्रायवेट प्रॉपर्टी शेक एंड हट्स ओनर असोसिएशनाचो हांव प्रेसिडेंट आसा. गेली 20 वर्सां हांव त्याच लायनीन काम करता. साखळेकारां खातीर मागीर करूंक जाय ही लोकांक हांव मागूंक सोदता की म्हाका एक संदी दिवची. पयले खेप हांव कावन्सिलर म्हणून निवडून येयलो. रोखडोच एका म्हयन्यांनी म्हाका सत्ता मेळ्ळी. हांव चेअरपर्सन जालो. सातत्यान 5 वर्सां हांवें टर्म कंप्लीट केलो एज अ चेअरपर्सन. परत एकदां इलेक्शन येयलें, असेंब्ली इलेक्शन येयलें. थंय 2000 म्हाका 13 दिसांनी टिकीट दिली. तरी आसतना म्हणजे लोकांचो संपर्क म्हणजे डोर टू डोर करपाक जाय आसलो तर म्हाका टायम मेळोंक ना 13 दिसांनी. तरी आसतना 8000चे भरघोस मतांनी म्हाका लोकांनी कॉल दिलो आनी परत एकदां म्युनिसिपालिटीक हांव इलेक्शनार रावलो. म्हाजे पॅनल 13तले 10 सीट येयले अगेन्स्ट रुलींग BJP गव्हर्मेंट. तुमची ही म्युनिसिपालिटींतली कारकीर्द सदांच गाजता. तुमचे आमदार फोडपाक, तुमचे नगरसेवक फोडपा खातीर, तुमकां तांकां लालोच दाखोवपा खातीर, तांचेर प्रेशर हाडपा खातीर हे सतत प्रयत्न सत्ताधारी पक्षान केला. तरी तुमी तांकां सगळ्यांक पुरोवन उरल्यात. हें कशें साध्य जालें? साध्य म्हणजे सत्यमेव जयते. हांव सत्याच्या मार्गान चलता. जे कितें कायद्यान आसा हांव गव्हर्मेंट सर्वंटाक सांगता तेच सांगता. बाबा तुमची म्युनिसिपालिटी एक्ट कितें म्हणटा त्या प्रमाणे वागा. कायद्या भायर करूं नाका. मात प्रेशर, कामां हाडून उडोवप, लोकांची फायली हाडून उडोवप, डेव्हलपमेंट वर्क हाडून उडोवप, फॉल्स केसी घालप. आमचे 2 चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घातला. तेजेर एक्शन ताबडतोब जाली. मात आमी तेंचे कावन्सिलरचेर घातला तेजेर कांयच एक्शन जालें. तुमची म्युनिसिपालिटीक सरकारचो पालव मेळटा, आर्थीक मदत मेळटा? सरकारचो पालो कोणूच हाडूंक शकना. ते पार्टीचे पयशे न्हू, ते BJP पार्टीचे पयशे न्हू, ते सरकारी पयशे ते दिवचेच पडटा बाय डिफॉल्ट. A ग्रेड, B ग्रेड आनी C ग्रेडाक
एन्युअल ग्रांट्स दिवचेच पडटा 14 फायनान्स 15 फायनान्स हे ग्रांट्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते दिवचेच पडटा तेका कोण हाडूं शकना. ना पूण कशें आसा सत्ताधारी पक्षाचो तेंको आसत जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन कांय बरी काम जावंक शकतात ना जाल्यार ते त्रासक म्युन्सिपाल्टीक आर्थीक दृश्ट्या सतत अडचणीन हाडूं शकतात. सांखळी म्युन्सिपाल्टी एक अपवाद आसा तुमकां पयला 10 वर्सांनी आमकां खंयच पगाराक पयशे कमी पडूंक ना. डेव्हलपमेंट म्हणत जाल्यार सांखळी म्युन्सिपाल्टी एकमेव म्युन्सिपाल्टी आहा जे 3.5 कोटी म्हणून सांखळीचो म्युन्सिपाल्टी ग्रावंड बांदलो लोकांचे पयशान बांदलो. आमी डेव्हलपमेंटाक कितें केलां हें लोकांक खबर आसा. 44 शॉप्स बांदले आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स सगळे गोंयकार एकूय बायलो थंय ना. परत गणपती शेड बांदली क्रिमेटोरियम गोकुलवाडी क्रिमेटोरियम ती कितलीशीं वर्सां इज नीड ऑफ अटेन्शन जाल्ली ते 1 कोटी 10 लाख रुपयान आमी डेव्हलपमेंट चालू केले. सांखळी म्युन्सिपाल्टीन आमी 2 चिल्ड्रन्स पार्क 2 ग्रावंड ऑलरेडी आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिला. म्युन्सिपाल्टी तुम्ही पॉलिटिकली तुम्ही मुख्यमंत्री आणि BJPक तुम्ही शह दिला. आता हो शह तुम्ही म्युन्सिपाल्टीक दिवंक शकतले आमच्या विधानसभा वेंचणुकेन दिवंक शकतले. हांव दिवचो ना सांखळीकार दितले आनी सांखळी मतदारसंघाचे मतदार दितले. न्ही एक लक्षात घेवपाक तो मुख्यमंत्र्या कडेन अमर्याद अधिकार असतात पोलीस यंत्रणा आसा लोकांक नोकरी दिवपाचें आमिश आहा. कांय जाण सांगताले हांगा जवळ जवळ 600 नोकऱ्यो दिल्यात. हाचो परिणाम जावपा ना तुमचेर. हांव आतां प्रत्येक घरान भोंवलो जवळ जवळ 5,500 घरां भोंवलो. प्रत्येक घरान 2 लोक शिकलेले बेकार आसा. ऑपॉर्च्युनिटी ना तेका गोंयान जॉब्सूच ना नवी इंडस्ट्रीच हाडून ना ते फक्त भाशणां करूंक उरलेला. आतां 5,500 घरान भोंवलो म्हाका एकट्यानूय कोणी तरी सांगून ना बाबा हांव स्वयंपूर्ण जालो हांव आत्मनिर्भर जालो कोणीच सांगूना म्हाका. मायनींग फाटले आतां 2 वर्सां बंद आसा आनीक मायनींग तुमी जाणा सगळे सुद्दां प्रमोद सावंत वेगळे तरेन मायनिंगा कडेन संबंदीत आसा. मायनींग सुरू कित्याक जायना हो प्रश्न तेका विचारूंक जाय आसले. CM डबल इंजीन सरकार हे प्रत्येक फावटी आमकां आयकूं येता डबल इंजीन सरकार हें करतले तें करतले कित्याक चालू जायना आनी तांकां प्रश्न विचारूंक जाय. प्रत्येक फावटी इलेक्शन येयलें की मायनींग चालू फाल्यां जाता परवा जाता तारीख पे तारीख. नाही हे सगळे लोक जाणात की त्याच मायनींग जे पळय 5 लोक आसात जांचे सुप्रीम कोर्टान बडी मारल्या तांकांच मायनींग चालू करपाक हांगा इंट्रस्ट आसा दिवपाक म्हणून तर तांकां तें मायनींग चालू जायना. मायनींग जर बरे तरेन सरकारान जर फाल्यां स्वयंपोशक मायनींग सुरू करत सरकारान जर ह्या लिजांचो लिलाव करत जाल्यार राज्य सरकाराक जवळ 1 लाख कोटी येवंक शकतात. सरकार लिलाव कित्याक करपाक सोदना अशें दिसता. हांव परतो प्रश्न विचारूंक सोदतां. मायनींग गणगणटाले लोकांक भरभराट पयसो मेळटाले लोकांच्या बोल्सान पयशे घोळटाले मायनींग बंद कोणी केलें. तुमकां टीव्हीचेर तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसतलो पर्रेकरान ओपनली सांगलेलें मायनींग बंद केलां आमी सस्टेनेबली चालू केल्या 35,000 कोटीचो घोटाळो केला. खंय गेले ते पयशे कितले रिकवर केले त्याच पयशे रिकवर केल्ले आनी मायनींग डिपेंडंटांची लोनां फारीक केल्ली आज आमची ही परिस्थिती आसपा नासली. मायनिंगान बद्दल लोकांक राग आसा कारण तो इशू कित्याक जायना. लोकांक आशा आसली की केन्ना तरी मायनींग चालू जातलें आमचे परती संवसार सारको चलतलो म्हणून. लोकांक आशा दाखयल्यार लोकांक आशा जाता. डीटी दीत आसा डबल इंजीन सरकार आनी आमचो CM. म्हाका एक विचारपाक तुमी तुमच्या प्रचाराचो मुद्दो मायनींग केला. प्रचाराचो मुद्दो मायनींग हे लोकांक ऑलरेडी खबर आसा. मायनींग टोटली डिपेंडंट मायनींग भागान आसा ते सगळ्यांची परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती कळो सारको बँड जाला. तेंचे सिबील रिपोर्ट ना म्हणून खंय रीण मेळना तांकां लोन बँक डजन एंटरटेन कळ्ळें तुमकां जाल्यार तेंकां करपाचें कितें तेंच्यांनी हो प्रश्न आसा. नोकऱ्यो जाल्यार खंयच ना. गव्हर्मेंटांनी नोकऱ्यो 10,000 काडपाचे आसले जाल्यार तेंच्यांनी रिजर्व करूंक जाय आसले 5,000 नोकऱ्यो हे मायनींग बेल्टा खातीर दितले. जे ड्रायव्हर जे मायनींग कंपनीन कामां आसले जेंची ट्रकां आसली तांकां प्राधान्य दिवंक जाय आसलें मात तेंच्यांनी नोकऱ्यो विकल्या. धर्मेश बाब तुमकां एक पॉयंट बँक क्वेश्चन. तुमी उबे रावले तेवर तुमचेर केसी घाल्यात तुमच्या फाटल्यान पोलीस लायल्यात आनी तुमकां त्रास दिवपा खातीर पॉलिटिकली प्रयत्न जाता. असो त्रास फाटल्या 5 वर्सांनी जालो आसतलो.
हे तुम्ही कशें पळयतात? हे सुडाचें राजकारण पळय हे BJP सरकारूच करूं शकता आनी ते जे कित्याक करूं शकता आनी कित्याक करता हे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आयज परिस्थिती सांखळी मतदारसंघान अशें आसा की एकमेका कडेन आमी भाव भयण आसल्यार काय कजन आसल्यार नाजाल्यार फ्रेंड्स आसल्यार उलोवं शकना. उलयल्यार सांजचे आपूण येता. तूं तेजे कडेन कित्याक उलयतालो? तूं तेज्या घरा कित्याक गेल्लो? तुका बिझनेसान त्रास जाला? त्रास हो डायरेक्टली जायना, नोटिसी मार्फत जाता, देन यू फॉलो अप. बट बीइंग इन हॅविंग रन द म्युनिसिपालिटी फॉर 10 years, I know the administration very well. I believe in judicial system. आनी म्हाका सदांच कितें जालें जाल्यार हांव कोर्टान वयता आनी कोर्टान म्हाका न्याय मेळटा. तुम्ही इतले फायट करतात, तुम्ही म्युन्सिपालिटीन फायट केला, दुसरे तुम्ही लोकल म्हणजे वेगळे वेगळे तुमचेर केसी घालतात, तुमचेर एक राजकीय दबाव येता. काँग्रेस पक्ष फाटल्या 5 वर्सांत तुमच्या फाटल्यान रावला. आय वॉन्ट अ व्हेरी फ्रँक टायप ऑफ ए आन्सर. सी काँग्रेस पक्ष रावो ना रावो, काँग्रेस पक्षान कालूच स्टेटमेंट दिला तुमच्या आमच्या अध्यक्षान की आमी सगळ्यांनी फाटल्यान आसा, आमी आमचे कॅन्डिडेट फाटल्यान आसा आनी सबंद पार्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम पर्यंत सगळे म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान लोक आसा. लोकांनी सांगले सर फुडें भितून बुडयल्यार आमी तुजें काम करता म्हणून. म्हजो तुका एक लास्ट क्वेश्चन. तूं मुख्यमंत्र्याच्या विरोधान उबो रावला. पार्टीन सांगलां तो जिखून येयलो जाल्यार मुख्यमंत्री जातलो. तुमकां आस्त आसा तुमी जिखून येयले, काँग्रेस पार्टी जर सत्तेर आयली जाल्यार तुमकां मिनिस्ट्री मेळटली? म्हाका मिनिस्ट्रीची आस ना, म्हाका इंडस्ट्रीची आस्त आहा. आय वॉन्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जेणे करून लोकांक रोजगार मेळटलो. मिनिस्ट्री दिले ना दिल्यार म्हाका जाता, मात इंडस्ट्री म्हाका अवश्य जाय. आनी एक हातूंत ह्याच अनुशंगान म्हाका आनी एक प्रश्न सुचलो. फाल्यां BJP जर सत्तेर आसा आनी तांकां जर एक मनीस जर लागता, तुमी BJPन वतले? केन्नाच ना. म्हाजे स्वाभिमान, म्हाजे लोकांचो विश्वास केन्नाच तोडचो ना. तुमी काँग्रेसमॅन म्हणू शकता हांव तुमकां, खरे तत्वाचे काँग्रेसमॅन? रायट फ्रॉम 93-94 आय एम अ काँग्रेसमॅन, आय एम स्टील अ काँग्रेसमॅन. तेंची तत्वां म्हणजे सगळे तांकां काँग्रेस पक्षाक जाती लागना, धर्म लागना. सर्व पक्षांक वांगडा बरोबर घेवन हो पक्ष हो काँग्रेस पक्षच आसा, हें तुमी पळयलां. पण हांगा राजकारण येयलें जाल्यार जातीचें समाजाचें राजकारण हें पुरो जालें लोकांक आनी तेकाच लागून लोक सगळो भायर सरला. धन्यवाद. थँक्यू.